नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दितात. वेंचणुको लागीं पावला आनी ह्याच काळांत कितल्योश्योच राजकीय घडामोडी चालूच आसात. कितलेशेच बदल चालू आसात आनी हाजोच परिणाम आमचे सगळे जे मतदार आसा तांचेर चालू आसा. तांची मतां जी आसा ती बदलत आसात. कितलेशेच लोक आसा, कितल्योश्योच बायल्यो आसात ज्यांच्या मनान खुबशे प्रश्न उद्भवले आसतले. आज आमी हेच प्रश्न सुटावे करपाक आनी तांच्या मदीं कितें प्रश्न चल्ल्यात आनी तांचें मत कितें आसा हें जाणून घेवपाक आयल्या शिवोले मतदारसंघात. हांगासर खुबशे बारीक गांव आसात, थंय आमी वतली. हांगासर बाजार आसात आनी खुबश्यो बायल्यो ज्यो आसा तांचें मत आमी जाणून घेतली. जाणून घेवया तिचें मत. तिचें मत जाणून घेवपाक सद्या आमी आसा तारीभाट शिवोले हांगासर आनी खुबश्यो हांगासर बायल्यो ज्यो आसा हांगासर चडश्यो वेवसाय करता, भाजी विकता, हांगासर नुस्तें विकतात आनी तांच्यो हांगासर खुबश्यो समस्या आसात त्यो जाणून घेवया. आजच्या वेंचणुकांचेर तांचें कितें मत आसा तें जाणून घेवया तिचें मत. ताजेर तुमी खूश आसात? आमी खुश ना. आमच्या भुरग्यांचे तर कामां जाल्लीं जाल्यार आमी खुश आसता आशिल्लीं. आयज 30 इयर्स जाले आमी हांगाच पोट भरता बसून. आनी दुसरी गोश्ट भुरग्यांक शिकयता सुद्दां हेच हेजेर. टॉयलेट ना, कसलीच सोय ना. मागीर तुमकां खुबश्यो समस्या हांगासर अनुभवता आसतल्यो त्यो कितें? आतां कितें आहा आमकां हें सगळे समस्या पूर्ण करपाक बरो गव्हर्मेंट येवन आमचें करपा जाय. फुडें जो सरकार येतलो आतां इलेक्शन थोड्याच दिसांनी आसा, वेंचणुको थोड्याच दिसांनी आसा आनी एक नवीन सरकार आमी घडोवपाचें आसा. त्या वेळाचेर तुका जो उमेदवार तूं निवडूंक वतली त्या उमेदवारान तूं कितें पळयतली? त्या उमेदवारान आमचें बरें करूं जाय न्हू सगळ्या लोकांचें. म्हजेंच मगना सगळ्यांचें बसता तितल्यांचें. बरें आतां जेन्ना तूं मत घालपाक वतली तेन्ना तूं मत घालतना कितें मतीन दवरून घालतली? म्हणजे कितें तो कॅन्डिडेट पळोवन घालतली की ती पार्टी पळोवन घालतली? हांव कॅन्डिडेट म्हणजे म्हाजें फुडलें फ्युचर कशें आसा तें पळोवन घालतलें हांव. बेश्टें ना. आमच्या बरोबर हांगासर आनी एक बायल आसा जी हांगासरली एक मतदार आसा आनी तिजेय खुबश्यो हांगासर समस्या आसा. ती हांगासर भाजी विकता आनी चडसो वेळ तिजो ह्या बाजारानूच आसता. सो ह्या बाजारान आशिल्ल्या कारणान तिका खुबश्यो समस्या हांगासर सोंसच्यो पडटा आसतल्यो त्यो आमी जाणून घेवया तिजे कडल्यान. तुमकां दिसता की ह्या बाजारान किंवा ह्या एरियेन कितें बदल जाला कसो? कांयच जावना बाय. आनी आतांय पासून आतां कोणाक हाडटा तेका न्हू कांयच जावचें ना. आतां तर आमी एक नेवो कोण उमेदवार हाडीत नाल्यार आमचें कितेंय जायत. आमकां एक आतां पळय आमी बाय इतले सकाळीं 6:30 हांगर येवन बसता. एक टॉयलेट ना, कांय ना बाय. कितें आमी अशें हेजेर बसता, रस्त्यार बसता. एक आमकां आसरो ना, कांयच ना. हे आतां इतलो सोंपो व्हरता. इतले आमदार जावन गेले कितें फायदो? आमी ह्या वताक हांगा तळटळटा. आमी सांगलें एक सोंपो व्हरा, आमकां एक आसरो दिया, कितें तरी दिया. कितें आसा बाय? कांयच ना. आयज येता निवडून हांव तुमकां बरें बरें करता. कितें बरें करता? आमकां पळय आमी हांगर बसल्यार आमच्या भुरग्या बाळाचें पोट चलता. नाल्यार आमकां आतां इतलो आमी हांगर करून भुरग्यांक शिकोवन काडली. कितें फायदो आहा? तुमी आमदार शेजाऱ्याक आसून कितें आमची सत्या ना, कांय ना. मागीर इलेक्शना वखदार तुमची सत्या म्हूण आमच्या दारार येता. तुमकां धांवडून घालपाचें काय कितें करपाचें? आमी हांगरूच बसता तेन्ना आमचें पोट भरता, भुरगो बाळ आमचो वयर सरता. नाल्यार आमचें कांयच जायना हांगा. कितें फायदो तुमकां निवडून हाड? आमच्या गरिबाक खुस्तार तुमी निवडून येता. आतां येवन 5,000 दिता, 2,000 दिता. कित्याक ते? कितलीं वर्सां खातलीं? आनी तुमी 20 वर्सांक व्हडले राजा जाता आमच्या खुस्तार. आमकां कांयच ना. कितें फायदो आहा? मागीर बरें आतां जेन्ना तूं मतदान करपाक वतली तेन्ना तूं कितें पळोवन मत दितली? आतां तूं कॅन्डिडेट पळोवन दितली की ती पार्टी खंयची ती पळोवन दितली? पार्टी ना मत हांवें एक खेपो हांव पिड्ड्यार करून उडयतलें म्हणून कोणाक दिवचें ना. इतली हांव कपासकाय म्हाजी. आनी कोण पळय दारार येता ते एनवलप पासून तेजे परतून दिला म्हाका कांयच फायदो ना म्हणून. आयज आमी आतां म्हाजो घरकार गेले आयज 11 वर्सां जालीं. 3 भुरगीं हांवें हांगर शिकोवन 15वी करून कितें फायदो? तुमच्या दारार गेल्यार आमी तुमकां वळखना म्हणटा. आमची सत्या ना. कसली सत्या? आतांच तुमची सत्या आहा 4,000 5,000 दिवपाक? कितें तुम्ही फायदो? म्हणटा की ना मतां लागीं पावता, वेंचणुक्यो लागीं पावता तेन्ना दारान येता दारार सगळ्यांचा. येता. आनी तुज्या दारार वयता तेन्ना आमकां तुमी वळखत ना. सत्तेन आयले की मागीर वळखनात. कितें फायदो आहा? कितें फायदो आहा? हेजे पावसान असो चिकोल वयता हे पारार म्हणून हे पळय
ते आपोलकारां कडल्यान 150 रुपयांनी एक क्रेट घेवन आमी येपार लायता. ही आशिल्ली आमच्या बरोबर आनी एक हांगासरली मतदार जी तिच्या बद्दल खुबशे प्रश्न आसा, खुबश्यो समस्या, आनी ती म्हणटा की आपूण मत पिड्ड्यार करतली पण मत दिवची ना. 2011 म्हाजो घो एक्सपायर जालो. म्हाका कोणाचो आधार ना, कोण ना. हांव काम करून पोट भरतां. आतां कामाक गेली थंयसरूय काम बंद जालें, कोण कितें विचारना. आतां 11 वर्सां जालें हांव वाट चलता, ही चलोन कित्याक कोता कोण विचारना. आतां हें कांयच ना म्हणून आतां भयणी कडेन रावलें. आनी हें भाजी विकून भुरग्यांक वयर काडटालो, कोण विचारना. आमकां अशें जाय की आतां भुरगीं व्हडलीं जाल्लीं हा, भुरग्यांक कोण तरी कामाक लायतलो काय अशें खंय दिसता. अहो आमकां सरकाराक की घरा घरान भोंवन विचारपाचें की तुजी भुरगीं कितें शिकल्या, कसलें काम अशें जाय तुका, अशें विचारता. तुमकां भाजीक थंय कसली आदार जावं, कितें जाय हें आमकां येवन विचारपाचें. अहो आमकां सरकार जावं. पण आता जो आमदार आसा तो केन्ना तुमची चवकशी करूंक ना. अशें आजून कोणी विचारूंक ना आमकां की तुमकां भाजी विकपाक कितें धंदो करपाक तुमकां हेल्प जाय अशी. आमकां अशें कोणी विचारूंक ना. बरें, आतां जी आतां तूं म्हणटा सरकार येतली तरी तुमकां मदत करपाक जाय म्हणटा तूं. तुमकां कितें स्कीम जाय, कसली कसली हेल्प जाय, तुमकां लोन जाय तुमकां, अशें आमकां विचारूंक जाय म्हणटा. कित्याक आमचे कडेन एकदांच कितें येपार हाडटले जाल्यार आमचे कडेन पयशे नासता न्हू. ताका लागून आमकां कोण तरी हेल्प केल्ली अशी जाय. शिक्षणा खातीर आमकां कोणाचो आधार ना, कोण विचारना. तुमच्या शिक्षणा खातीर कितें पयशे जाय कितें आमकां कोण विचारता पासून ना. येता तेंचो येता मतदान येता तेन्ना विचारना कितें तुमकां हेल्प करून या, घरा कडेन या, कोण अशें सांगिना आमकां. बरें, तूं मत घालपाक वता. हय, इलेक्शनाक आमी ड्युटीच न्हू आमची वचपाची. आमचो हक्क आमी सोडिना, आमी वयताच. कोण गोंया खातीर भुरग्यांक कोण जॉब दितलो न्हू तेकाच हांव वोट घालतलें. कोण भुरग्यां खातीर, गोंयकारां खातीर कोण झगडटलो पळय तेकाच हांव वोट घालतली. त्या शिवाय कोणाक वोट घालची ना हांव. आमी आसा तारीबाट हांगासरल्या नुस्त्याच्या बाजारान, आनी हांगासर नुस्त्याच्या बाजारान आमी पळोवंक शकतात की चडश्यो हांगासर बायलोच आसा. आनी बायलो हांगासर आशिल्ल्या कारणान तांच्योय कितें तरी समस्या आसतल्यो ज्यो सरकारान इतलीं वर्सां आडनदर केल्या. तांचे कडेन उलोवन घेवया आनी तांचें मत जाणून घेवया. 10 वर्सां म्हणल्यार हो जो बाजार आतां म्हाका दिसता हो बाजार असोच आशिल्लो काय कितें सुदारणा जाला हांगा. हांगर कांय नासलें बाय. हें मीत आमी भायर बसतालीं रस्त्यार थंय देगेक. आतां हें मार्केट केलां तेंच्यांनी, हें केलां तितून आतां बसता. म्हटल्यार हांगर संडस ना, टॉयलेट ना, कांय ना. आमकां खंय वयचें पडटा. एकदां कोणाचें घर लागीं आहा तें घरा वयता. मीन्स बाय सारकें हें जायना. पावस पडटा आनी सगळो धोळ मीत भितर येता सगळो. बसो भिजता हांगर. वा हें मीत येयलें म्हणटकूच आमकां कांय सारकें हांगर बसपाक गावना बाय. केन्नाच ना येवंक बाय. तेणें सांगलेलें मार्केट हें नेमें करता म्हणून. सांगलेलें संडस बांदता, टॉयलेट बांदता मीत म्हणून सांगलें. आतां 5 वर्सां जावन गेली तरी पूण अजून कांयच ना बाय. परत तो जेन्ना हांगासर येतलो, तुमचे कडेन मत मागपाक येतलो तोच आमदार, तेन्ना तुमी ताचे कडेन कितें उलोवपाक सोदतात. आमी सांगतले आमकां तुवें टॉयलेट संडस बांदून दिला, मार्केट बांदलें तें खूब जालें अशें म्हणून. आनीक कांय ना, पांयां पडटा म्हणटलें. आमच्या गोंया भांगराचें आतां गोंया आमचें आदलें. आई तूं मत बी घालता. मत घालूंक ना बरेंशें. आमकां कोणी सांबाळ्ळा तेका घालतले आमी. आमकां कांयच वायट दिवंक ना. आमकां सगळें बरें दाखयलां. सण्णसूच जाय आमकां, बाकी सगळें बरें आमकां. ती फिरजी सोंपार येयली आतां आमकां कित्याक जावं सण्णस. आमी गेली झाडांनी माडांनी बसली. आतांचे फिरजेक दी सण्णस घालून. तारीबाट शिवोले हांगासर आमी आसात आनी हांगासर खुबश्या बायलां कडेन जेन्ना आमी उलयली तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगासर मेन जी समस्या आसा ती म्हणल्यार हांगासर जी भाजी विकपाक किंवा नुस्तें विकपाक ज्यो बायलो हांगासर बसतात तांच्या खातीर हांगा टॉयलेट ना. आनी हांगासर फाटल्यान आमी पळोवंक शकता की हांगा एक टॉयलेट आसा, बट ते टॉयलेट सद्या बंद आसा आनी ताजो कांयच उपयोग ना हांगासर. म्हणजे बायलांची जरी मागणी असली की टॉयलेट जाय आमकां, तरी सुद्दां टॉयलेट आसून देखील हांगासर ही जी समस्या आसा ते हांगासर कोण सॉल्व करपाक पळयना. मेन म्हणल्यार आसून सुद्दां म्हाज्या बरोबर हांगासर आनी एक मतदार जी सडिया हांगासर रावता, तिचें मत आमी जाणून घेवया. तूं मत घालूंक वतली? हय. बरें, मत
मत जेन्ना घालता तेन्ना तूं कितें चिंतून मत घालता? बरें करता न्हू तेकाच आमी घालपाचें. बरें म्हणल्यार कितें बरें? म्हणजे आतां कोण आतां बरें करता गांवान कितें तें तेकाच मत आमचें. तुमच्या गांवान कितें तरी सुदारणा जाल्या इतले दिसा? आमच्या सोडयान कांयच कोणी करूंक ना. गुडे हांगासर तुमकां कितें दिसता की हांगासर आतां इतल्या दिसांक आतां हे 5 वर्सां जालीं कितें तरी सुदारणा जाल्या कशी? जाल्या थोडीशी अशी म्हणजे कितें म्हणून जाल्या? कितें म्हणून हे गांवान हें केल्या सुदारण म्हणजे कितें बांदप काम तसलें केलां आनी काय. पण तुमकां दिसता की आतां जी सरकार आसा तांच्यांनी खरेंच डेव्हलपमेंट केला ताजेर तुमी खूश आसात? आतां आमी कशे खूश आसता तेंकां कळोंक जाय न्ही सरकारान म्हणून आमचें कितें भविश्याचे आपल्या हेचे कितें तरी सुदारणा करूंक जाय इतकेंच आमकां काय तशेंच न्हू कितें तरी करूंक जाय नाल्यार दुसऱ्याक तरी हाडून पळोवंक जाय न्हू कशें कितें. सो ह्या बदललेल्या सरकारान कितें करचें बायलां खातीर तरी कितें करचें तुमकां दिसता? म्हणजे स्किमी जावनी किंवा तुमकां कसल्यो स्किमी जाय? तशेंच जाय न्हू. कितें तरी बायलां बद्दल कितें करपाक घरा जाय बसून फुडें आसता सरून न्हू म्हणून अशी. आमी कितें तरी योग्य आमचे कोण आतां आमच्या सारके बायलो आसता थोडे गरीब तांकां कितें तरी मार्ग दाखोवपाक जाय न्हू. कसलो सरकार जाय? जाय न्हू गरिबांक वळखोंक जाय न्हू गरिबांक कितें. आतां तो सरकार वळखना म्हणटा तूं? आतां सरपय पयशे 2000 येता तेय बी येयना ना ते आनी कितें तर दूख काडचें पडटा. तुमकां सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा आसा? आमकां गरिबांक कितें हेल्प करूंक जाय न्हू. आतां जी तुमी मत घालपाक वतली किंवा आतां सरकार आतां चेंज बदलपाची आसा तर तुमकां कितें दिसता की पयलींचो जो आतां हांगासर उमेदवार आसा आमदार आसा तेका तुमी परत एक फावटी चान्स दितली की तुमकां नवीन सरकार जाय? नवीन सरकार चेंज करूंक जाय न्हू. कोण कित्या खातीर म्हणटा तूं? हो आहा तेणें कितले उजवाड घातला कळ्ळें न्हू. आतां फुडलो पळोवया कितें करता तो. तुमी हांगासर न्ही शिवलची ह्याच वाठारांत रावतात. मागीर हांगासर तुमच्या ह्या वाठारान कितें सुदारणा जाला कशें दिसता? कांय सुदारणा जावंक ना. कितें जावपाक जाय कशें दिसता? सगळें जावंक जाय न्हू. शॉपां हे ते रस्तो बिस्तो क्लीन जावंक जाय न्हू. खंयो उदकां भरतात सगळें क्लीन जावंक जाय. तें कांयच जायना. हेच न्हू वाटो आमच्या पावसान उदकान भरचें आमकां उदकान चलचें पडटा दोपारभर. घरा कडेन रेमकणान भोंवचें पडटा आमकां. तें नितळ जाल्यार जावंक सांगलें पंचायती कंप्लेन घेयना. करता म्हणटा करीत ना. आनी आमकां गणपती सुद्दां आमकां उदकानसून व्हरचो पडटा रेमकणानसून. तुमी खंय रावता? अफ्रमेत वाडो. आफ्रिमेत वाडो. बरें तूं म्हाका सांग की आतां कितलीं वर्सां जालीं तूं हांगासर आसा? आमकां कमीत कमी जाली 30 वर्सां. 30 वर्सान तुका दिसता की तुमच्या वाठारान कितें सुदारणा जाल्या कशी? कांयच जावंक ना. कांयच जावंक ना म्हणटा तूं? कितें जावपाक जाय? म्हणजे लोकांची बरी सेवा करपाक जाय. लोकांक बरें गिन्यान दिवपाक जाय. लोकांचे फुडें कितें जालें तांकां सांबाळूंक जाय आनी सगळें करून घेवंक जाय. तुमी आतांच्या सरकाराचेर खूश आसात? ना आतां कोवीड जालो तेन्ना कांयच उपाय करूंक ना न्हू. सगळे हे लोक कितलो तरी लोक मेलो कितलो हे जालो ताका लागून आमकां बरें दिसूंक ना. बरें तेन्ना हांगासर तुमचो आतां हांगासर आमदार आसा ताजेर तुमी खूश आसात? कोण आमदार? पूण तेणीन अशें कितें अशें करून फुडें सरोंक ना कांय ना. अशें फाटीत रावला. तेणी बरें करूंक जाय न्हू. फुडें सरोकूच ना तो. सध्या आमी आसा गुड्यार ह्या वाठारान आनी हांगासरली कांय घरांनी आमी वचून हांगासरल्या बायलांचे मत जाणून घेतले. पळयात तिचें मत. कितले वर्सां जालीं ह्या वाठारान रावतात? आमकां 30 वर्सां जालीं. 30 वर्सांनी तुमकां कितें दिसता हांगासर कितली सुदारणा जाला कशी? म्हणजे चडसो प्रॉब्लेम हांगा उदकाचेच आसा. उदका आमी आतां म्हाका आतां लग्न करून हाडीत मेरेन उदकाचेच प्रॉब्लेम सुचता आमी. पण आतां उदक तुमकां सोर्स कितें हांगासर? उदक मेळना न्हू. आमी आतां रात दीस करून भरता उदक. आतां आमकां मोटरान भरचें पडटा. मोटरान भरी जाल्यार येता. आणि आतांचे जे वेगवेगळे पार्टी जाता आयल्यात हांगा गोंयान आनी वेगवेगळे उमेदवार आसात ते वेगवेगळी आश्वासनां दितात. सो त्या वेळार तांची आश्वासनां आनी ती कितपत पुरी जाताची तुमकां दिसता? ती पुरी जायत ना न्हू. त्या टायमार सांगतात सगळें हें करता तें करता म्हणल्यार मागीर खंय पावता हांगा. मागीर कोण कोणाक पळयना. तुमच्यो कितें अपेक्षा आसा सरकारा कडल्यान?
आमचे कितें आमची समस्या सॉल्व जावपाचे तितलेच भुरग्यांक कामाक लावपाचे. तुजें कितें गव्हर्मेंटा कडल्यान एक्सपेक्टेशन आसा? अशें गोंयचे जे रस्ते बीन आसा पळय ते सारके आसपाक जाय. हांगासर जेन्ना तुमी मत घालपाक वतलीत किंवा आतां रोखडीच वेंचणुको लागीं पावल्या सो तेन्ना तुमकां कितें पळोवन तुमी मतां घालपाक वतली? तो जो कॅन्डिडेट जो कोणाक हें करतले पळय न्हू तेणीन फुडें आमी ताका निवडून हाडले की तेणीन कोण भुरगे शिकून करून आसले जाल्यार तेंचे कामाक ना बेकार आसा तेंची थोड्यांची कोणाची तरी कामां करची. तू खुश आसा हांगासरल्या सरकाराचेर आतांच्या? तुज्या एरियेन तू खंय रावता थंय कांयच प्रॉब्लेम ना? प्रॉब्लेम सगल्याकूच आसता न्हू मातशें तरी. पण तुका एक्सपेक्टेशन कांयच ना गव्हर्मेंटा कडल्यान तशें जाल्यार? तशें आसा कितें एक्सपेक्टेशन की आसा ओके चल्ला खुश आसा तू? एक्सपेक्टेशन्स खूब आसता न्हू. ना गे बाई खुशी ना. कित्याक सांग आमची कसलीच कामां करूं ना. आमकां लॉकडावनान बी कांयच दिवना. हय लॉकडावनान बी आमकां कांयच दिवना सांगपाक म्हटल्यार. हय आनी खंय कितें कोण कांय सांगय कांय करिना कितें आसा कितें जाय तें आपल्याक जाय तें करता. आनी आमी मागीर आमचें कोण गरिबाचें कोण आयकता? आमी आसा आपली. बदल जाय आमकां. कित्याक म्हणजे आमचीं कामां कांय जायना न्हू त्या खातीर बदल जाय आमकां. म्हारगाय पळय वाडल्या म्हणजे ते आमी खावपाचेंच न्हू म्हणजे कित्याक खबर आसा हें करता म्हूण आमी पोट भरता. कळ्ळें 1,500 केल्ले हांवें आतां वर्सभर जायत येयले अजून आमची नांवांच येवना. 1 वर्स जायत येयले. हय हांव करीत नसलें म्हाका म्हाज्या कश्टाचेंच खावपाचें म्हाका आवडटा म्हाका दुसऱ्याचें आवडना म्हणून ही कोण कोण उलयता म्हूण हांवें केल्लें. पूण आतां 1 वर्स जाय जाल्यार आमची नांवांच येवना. मत घालपाक वचोंक जाय न्हू कित्याक वेस्ट करप ना कितें तरी करप बरें करप आपूण तें कितेंय करूं पूण आपल्याक जाय ताका घालप. अमक्याक घालतलें अशें न्हू म्हाका जाय म्हाका आवडटा ताका घालतलें हांव. उमेदवार पळोवन पार्टी पळोवन न्हू उमेदवार पळोवन कोण काम करपी आहा थंय असले हे हांकां काडपूच ना. वीट येयलो आमकां म्हणजे आमकां कळटा न्हू म्हणजे आमी तांकां खंय तरी पळयल्लें आसता केल्लें आसता म्हणजे कोण मनीस करपी आनी हे वागुरलेले आहा न्हू तेय कितें करपी पळय ती बी आमकां खबर आसा. इतकी वर्सां आमी पळयल्या तेंच्यांनी कितें केलां कितें करूं ना हें बी आमी पळयलां. ते तुमकां दिसता की इतल्या वर्सांक हांगासर डेव्हलपमेंट जाला तुमच्या वाठारान? जाला पण तितलें अशें कांय अशें जावंक ना. थोडे भितर अशें आमकां उदकूय येना. उदक मातशें थोडें 2 दिसांनी 4 दिसांनी मातशें. म्हाका हेका आतां 18 वर्सां जालीं. 18 वर्सां जालीं आमकां आजून लायट पडोवंक दिवंक ना. हांगा लायट ना दिवंक तुमकां? लायट ना आमकां. बरोवन बी घातले? बोरोन घातलें ती दिल्यार खंय आहा तर आजुनूय ना. आतां आमी हो पूल जावच्या पयलीं आमचें हें आसलें हांगासर आजून आमकां लायट दिवंक ना. पूण सरकार आमकां कितें 2,000 दिता मजत करता. हय म्हणून कितें आहा हांकां आतां कितें तरी मातशें जाय न्हू हें आतां करता मातशें इल्लें इल्लें आनी पोट चलयता. म्हाजो व्हडलो चेडो बाय गेलो वायरी घातलायलो आनी गेलो शेतानूच. कोणी आमकां कांय तरी दिलें ना. कांयच मदत केली ना. धाकटो आहा तेकाय शिरीच ना कितें करतले आतां हेजेर आतां पोट भरता पळय आमी. राय शिवोले हांगासर हांव आसा आनी हांगासरूच एक आमच्या बरोबर मतदार आसा. हांगासर एक बायल आसा जी एक्चुअली आमी जी पळयल्यात ती आडसरां विकता हांगासर जी खूब कमी बायल्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. चडशे आमी खुबश्या वाठारांनी पळयत जाल्यार गोंयान भर पळयत जाल्यार फक्त दादलेच किंवा भायले लोक जे आसा हेच हो धंदो करता. पण हांगासर तिका मेळोन म्हाका खरेंच अजाप दिसलें की आमचीच गोंयची एक बायल हांगासर आडसराचो धंदो करता आडसरां विकता हांगासर. तिजें मत जाणून घेवया की तिजें मत आज खूब गरजेचें आसा आयचो सरकार घडोवपाक आनी फुडल्यो ज्यो स्किमी आसा किंवा तिच्या मनान कितें चल्लां तिचें मत जाणून घेवप आमकां तितलेंच गरजेचें आसा. सगळ्यांत पयलीं तूं सांग तूं ह्या वेवसायान कशें आयलें? ह्या वेवसायान म्हटल्यार आमची सरपंच आहा पळय तिणेंच आमकां एक हेल्प केला म्हणजे सगळ्या बायलांक घरांची भायर हाडपाची आनी तांकां हांगा एक पोटाक एक आदार दिवपाचो अशें तिणें आमकां एक सपोर्ट केला. तिजो एकट्याचोच आमकां असो सपोर्ट आसा. बरें ती कितें पॉलिटिकली तुमकां हें करता की स्वता आपलें? ना स्वता आपले तितून तिणें फायनान्शियल आपलो घालून आमकां हांगा बसयला. बरें सरकाराची तुमकां कांयच मदत ना? ना सद्या तरी आमकां सरकारान कोणीच कांयच हेल्प करूंक ना. पण तुमी अशी कितें डिमांड केल्ली की आमकां कितें वेवसाय करून दिया बी अशें म्हणून तुमी गव्हर्मेंटा कडेन एप्रोच जाल्ले तुमी? आमी म्हटल्यार आमच्या MLA कडेन बी आमी गेल्ली पण तांच्यांनी आमकां कांय रिस्पॉन्स दिवंक ना. तुका दिसता की सरकार बदल जाय सरकारान आतां? म्हाका अशें दिसता जाय बदल जाय आमकां नेवी तोंडां पळोवपाक जाय. बरें
तुजी कितें अपेक्षा आसा तूं हांगासर आसता तूं खुबशे लोकांक मेळटा आसतले तुजो वेवसाय असो आसा की तूं खरेंच कितें तरी वेगळें करता जे हांव एक्चुली पळोवन हांव शॉक जालें की आमची एक कंट्री आमच्या मदली एक बायल हो वेवसाय करता तुजेर खरेंच अभिमान आसा की खुबश्यो बायलो लसतात हें करपाक पण तूं आज त्या धाडसान हांगासर आसा तुका खुबशे लोकां कडेन फिडबॅक मेळटा आसतलो पण तुजे तशे गव्हर्मेंटा बद्दल विचारूय खुबशे आसतले तुका कितें सरकार कशी आसची कशी सरकार आसची म्हटल्यार एक कितें हे जाणटे बी आहा न्हू म्हाका असो यूथ तरणाटो जायो हांगासर जो खरोच हँडल करतलो आनी तांकां एक्चुअल तांकां कितें तें खबर आसता पॉलिटिक्साचे बद्दल तांकां खबर कितें शिकिल्लो एक मनीस जायो हांगासर हे परत परत रावलेले आमकां खरोच एक चेंज जायो आमी स्वता हें करता सगळें करता तितलें स्वता हें करता तुम्ही सरकाराचेर आतांचो तुमचो आमदार आसा किंवा आतां जी सरकार आसा ते तुमी खुश आसा आमकां तर पयलीं कोणीच हेल्प करूंकूच ना कोणीच हेल्प करूंक ना तुमी कितें धंदो करा कितें करा म्हणून आनी आतांची ही आमची सरपंच आसा न्हू पंच वॉर्ड मेंबर तिणें आमकां हेल्प केला हे घालून बी तिणें दिला आमकां पण ते सरकाराच्या थ्रू करूंक ना तेणें? ना ना सरकाराचें हें कांयच ना बरें म्हाका एक सांग की तुज्यो कितें अपेक्षा आसा सरकारा कडेन आतां नवीन सरकार येतली तिजे कडेन तुजे कितें अपेक्षा आसा तेणेन आमकां हें करपाचें कितें तरी हेल्प करपाचो नवीन सरकार येयलो जाल्यार अशें आमचें कित्याक आमी स्वता आमी पयशे मोडून आमचे करता आमकां कोणाचो हेल्प ना केन्ना अशी मागणी केल्ली की तुमी बायलो अशे वेवसाय करता सो आमकां कितें तरी अशें हांगा करून दिया किंवा आमकां कितें तरी मजत करा अशें सांगलें तुमी कोणाक कोण येवकूच ना विचारूं आमी कोणाक सांगतलीं विचारूंक जाय न्हू बाबा तुमकां कितें तरी हेल्प जाय नाल्यार कितें तरी अशें कोणूच विचारकूच ना तुमचो आमदार आसा ताजेर तुमी खुश आसात आमी कोणाचे खूश आमकां कोणी खुसूच करूंक ना जाल्यार खूश कशें आसतली आमकां खुसूच करूंक ना तेणी पयलीं जाल्यार आतां खूश कशें आसतलें आमी मुखार सांग आमी हो धंदो आमचे गाठीचे मोडटा आनी आमी हें करता आनी आमी हें जालें जाल्यार येलें घरा नाल्यार वयता आतां गव्हर्मेंटाच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसता म्हणटा बायलां खातीर ते तुमच्या पर्यंत पावतात गे तें आमकां खंय पावता भोंवतणी कितें तुमकां दिसता उदरगत जावपाक जाय कशी जावपाक दिसता म्हूण कोणूच ना जाल्यार कोण जातली कशें आमी तुमचो जो आतां आमदार आसा ताजेर तूं खुश आसा केन्ना कामां केल्या कितें तरी थोडी थोडी केल्या थोडी करूंक ना आमचे अजून कांयच करूंक ना आमी तशींच आमकां कामाकय ना आनी कांय ना कितें तुमच्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो आशिल्ले पूण कांय सांगना आमचे न्हू सांगून सुद्दां कोण आयकोंक ना वीत आनी तशेंच आमचे आतां घरान एक तेंचे हे करूंक जाय आसलें रेशन कार्ड ते सुद्दां तेंचे ना जायेचे करूंक परत तेचे आधार कार्ड ना वोटींग कार्ड ती बाबडी सगळ्याक भोंवता हांवूय तेच्या वांगडा भोंवताली ती कितें म्हणटा हें ना म्हणटा तेजो टर्म ना आमी करूं शकना मागीर ती परत रिटर्न येताली रस्ते किंवा उदकाचे प्रॉब्लेम कितें उदकाचो खूब प्रॉब्लम आसा आमकां एक वीक येयना पयऱ्यान येतालो तो 2 विकान येता अशें जातालें फाटल्या दिसांनी खूब प्रॉब्लम जातालो आतां मातशें येता सारकें आनी मदीं मदीं येयनाशिल्लो तुका दिसता की बदल जाय आतां सरकार बदलूंक जाय कसो दिसता बदलूंक जाय कित्याक सगळें सारकें करूंक जाय म्हणटा हांव कित्याक तेंच्यांनी जर आयज सारकें केलें जाल्यार आमी खूश न्हू आमकां तेंच्यांनी खूश करूंक जाय आमी तांकां वोटिंगां घालता कित्याक आमकां तेंच्यांनी फाटल्यान पळोवंक जाय म्हणून जेन्ना आमचे कडल्यान ते वोटींग घेता तेन्ना हांव मागीर ते फाट करता मागीर कितें सांगूंक गेल्यार मागीर आमकां वळखच दाखयना पण आतां बायल म्हणल्यार तुजें कितें तूं कामाचें किंवा तुका बाकीच्या स्किमीचें कितें एक्सपेक्टेशन आसतलें न्ही पूण एकच स्किमूय ना कोण कितें सांगय ना आनी कोणी आजून ताका कितेंच सांगूंक ना आमच्या हितून अशें येयलां आनी कितें म्हाका तेजो फायदो जाला असो एक सुद्दां म्हाज्यान कांयच ना कोणीच म्हाका कितें सांगूंक ना आनी कितेंच म्हाजो फायदो असो कितेंच म्हाका जावंक ना आजून ताका बरें आतां मत घालपाक वतलें तेन्ना कितें चिंतून मत घालतले हांव वोटींग घालचें ना कित्याक सांग म्हाका तेंच्यांनी मायकल लोबन सगळ्यांक पयशे वाटले म्हाका काय 1 रुपया दिवंक ना मागीर हांव कशें वोटींग घालतलें जेन्ना पळय तें वोटींग घालूंक जाय पळय तेन्ना आमच्या दारार आमकां गाडयेनी व्हरोंक येता आनी मागीर आमकां कोण व्हरना मागीर वोटींग घालच्या टायमार आमकां सांगता तुका वोटींग घालूंक व्हरोंक येयला तितलेंच आमचें नाल्यार आमकां पांयांनी चलोंक जाय पांयांनी वचोंक जाय पण तूं पयशे दिता ताका मत घालतले की तूं खरें डेव्हलपमेंट करता ताका मत घालपाक सोदता हांव कितें म्हणटा सगळ्यांक पयशे दिता न्ही म्हणजे सगळ्यांक म्हणजे आमकां दिवकूच जाय म्हणटा अशें म्हणटा आमी सगळ्यांक वोटींग घालूंक जाय ताका घालतलीच कोणाक काडूंक जाय तांकां वयर काडटलीच पूण सगळ्यांक वोटींग पयशे दिल्या न्हू तर आमकां दिवंक जाय न्हू अशें म्हणटा आमकां 1,500 तरी मेवता एक 1,500 मेवता तो दिता 1,500 तेजेर आहा हांव तेजेर तुका दिसना की बिझनसा खातीर कितें तुका सपोर्ट बी करूंक जाय जावं एसो करूंक म्हळ्यार कितें करूंक पडटा न्हू त्रास काडूंक पडटाच तेंचेरूय शें रावंक जायना न्हू कोण दितलो हें करतलो म्हण रावंक जायना आपले खूद कश्ट करून जेवंक जाय तें जायच
तें पयलें कोत्तात ते प्रॉमीस दितात मातशें पयलें थोड्यांक कोत्तात मागीर ना मागीर कोण कोणाची खबर घेयना काँग्रेसाकूय गायल्यार काँग्रेस मागीर धांवता विकता आपली वोटां विकता आनी कोणाक घालता आतां चिंतल्यार कोणाक घालचें ना अशें तुका दिसता घालचें ना कशें घालचें ना म्हळ्यार त्या टायमाक न्हू आमी म्हणटात घालचें ना त्या टायमाक न्हू मागीर येता घालूंक दिसता नवीन खूब येयल्यात आतां कोणाक असो कांय सजमना आता तुम्ही आनी कन्फ्यूज जाली न्ही कोणाक हय पयलीं सोट्यान आमची माय पाय बी सगळीं हाली काँग्रेसाची हाली पयलीं आतां ते काँग्रेस वांटून काँग्रेस गेलो काँग्रेसा वयले मागीर सगळीं पातळ जाली आतां बीजेपी कोत्ता बीजेपी हें पाड कोत्ता म्हणटात फाल्यां काँग्रेस येयल्यार काँग्रेसूय तें जातलें तिचे मत जाणून घेवपाक आज आमी शिवोले मतदारसंघान आयिल्ली आनी हांगासर आमी खुबश्या बायलां कडेन भासाभास केली आनी हांगासर आमकां जाणून आयलें की हांगासर खुबश्यो बारीक बारीक समस्या आसा उदकाची समस्या आसा रस्त्यांची समस्या आसा तशेंच बाजारांत जेन्ना आमी कांय बायलां कडेन जेन्ना आमी उलयली थंय वेवसाय करपी बायलां कडेन जेन्ना आमी उलयली तेन्ना आमकां हें दिसून आयलें की थंयसरली मुख्य समस्या आशिल्ली ती म्हणल्यार थंय टॉयलेट नाशिल्लो प्रत्येक वाठारांत कसल्यो ना कसल्यो समस्या आसात आनी वेंचणुको लागीं पाविल्ल्या कारणान लोकांची मतां ही आसा ही बदलत आसा तांकां दिसता की एक नवीन सरकार जाय तर ह्याच वाटचालीचेर आमी फुडें वतली फुडल्या मतदारसंघात जाणून घेवपाक तिचें मत हांगासरलो आमचो आयचो प्रवास शिवोले मतदारसंघातलो हांगाच सोंपता परत मेळुया फुडल्या वाठारांत तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक TV तिचें मत.